मंत्रिमंडळाच्या फेररचणुकीची चर्चा चालू असताना शुक्रवारी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रेमेंद्र शेट, दाजीस साळकार आणि मोगोशीजीत आरोलकर या 3 आमदारांसहित पहिली जैसलमेर आणि मागीर फुडें दिल्ली वचपाक भायर सरल्यात। मजगती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे लेगीत दिल्ली पाविल्ल्याचें कळटा। पेटके धारबाद जाणाऱ्या ट्रक आणि दुचाकीमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चलोवपी पर्यटक राहुल बन्सल आगताक सोंपलो जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो शौनक प्रभाकरण हाका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आणि ट्रक चालकाक अटक केली। दुचाकी चलोवपी ट्रक चालकाक ओव्हरटेक करतना अपघात जाल्ल्याची माहिती मेळटा। म्हापशा मोरड वाठारांत मयुरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्टाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात दुबावीत स्वानंद कसबे हाका म्हापशेच्या जेएमएफसी कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोस्कार हाचेर सुरी हल्लो केल्ल्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन पुणे महाराष्ट्रांतलो दुबावीत स्वानंद कसबे हाका अटक केली। बिरेस्तारा दुबावितान मयुरा हॉटेलांतल्या रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोस्कराचेर हल्लो केल्लो। दोन दिसांक भितर प्रश्न सुटावे जाले ना जाल्यार कायदेशीर लढो दितले अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दिल्या। शेतकारांच्या मागण्यांचेर अजून उपाय भायर सरूंक नाशिल्ल्यान शेतकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसात। वेळी मतदारसंघात उदकाचो व्हड प्रस्न उप्रासला। फाटल्या 2 ते 3 म्हयन्यां सावन लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। 2 दीस जाले न्हंयातल्यान थेंब सुद्दां पडना। संबंधीत खात्या कडेन ह्या विशीं कागाळ केली, पूण भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे थळावे सांगतात। उपरांत थळाव्या आमदारांकडेन ह्या विशींची कागाळ केली। बेगोबेग उदकाचो प्रस्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन आमदार तुळसिल्लोन थळाव्यांक दिलां।
गृहमंत्री अमित शाह आणि आंबेडकरांचे नाव घेवप ही आता एक फॅशन झाले अशा तरेचे विधान केले. ताच्या विधानाचो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान निषेध केलो. अशी विधानां करपी गृहमंत्र्यान राजीनामो दिवचो तशेंच तांणी माफी मागची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. वाळपय शारांत चवपी येरादारी कोयणी समस्येचो सुटावो करपा खातीर नगरपालिकेन कांय वाठार नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर केल्या. हातूंत मारुती देवूळ ते वाळपय मशिदी मेरेनचो भाग नो पार्किंग झोन म्हणून जाहीर केला. तशेंच फातिमा कॉन्व्हेंट सामकार आशिल्ल्या रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक बंदी घाल्या. बेशिस्त पार्किंगेचेर नियंत्रण तशेंच मुखेल पावसाळ्यांत खासगी वाहनां पार्क करपाक बंदी आसतली अशी माहिती उपनगराध्यक्ष रामदास शिरोडकर हांणी दिली. नगरपालिकेचे पदाधिकारी तशेंच पुलिशे वांगडा जाल्ले बसकेत नगरपालिकेन ह्या विशींचे म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. चांदेल आसापूरचे सरपंच तुळशीदास गांव हांचेर घाल्ल्या अविश्वास थारावाचेर शुक्राराक चर्चा आशिल्ली. मात चर्चे वेळार एका पंचान बावन्सराक घेवन आयिल्ल्यान थारावे तिडकले. तशेंच थारावाच्या चर्चे वेळार तिनांतलो एक पंच वांगडी गैरहजर राविल्ल्यान अविश्वास थाराव भायर मारलो. रुमडामळ पंचायत वाठारात अतिक्रमण करून घाल्ली दुकानां गाड्या आड. रुमडामळ पंचायतीन खर कारवाय केल्या. 7 दिसां भितर वेपार परवाने आणि पंचायतीन दिल्ली मान्यताय पत्र पंचायतीन हाडून दिवचे नाजाल्यार सगळीं दुकानां मातये भरवण करतले अश्यो नोटीशी पंचायतीन काडल्या. जमीन हडप प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सुलेमान खानाक हुबळीच्यान टॅक्सींतल्यान पळोवन मरपाक मसत केल्ल्या हजर अलीच्या पुलीस कस्टडीत वाड जाल्या. पणजे सत्र न्यायालयान हजरत अलीक 3 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत सुलेमान खान अजूनही फरार आसा. अजून लेगीत पुलीस ताच्या मागार आसात.
धारगळे सनबर्न आयोजित करपा खातीर गोंय मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त मान्यताय दिल्या। सनबर्न स्थगीत करपाची याचिकादारांची मागणी अमान्य केली अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली। हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आयोजकांक सगळे नेम पाळचे पडटले। धारगळे जावपी सनबर्ना विरोधात वट्ट 3 याचिका दाखल केल्ल्यो, ताचेर शुक्रारा सुनावणी जावन ह्यो याचिका हायकोर्टान निकालाक काडल्यो। म्हापशा डांगी कॉलनीत भाड्याचे कुडीत अचकीत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जाले। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 5 लाखांचो मुद्देमाल वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येवश आयले। उजो लागपाचे नेमके कारण मात अजून स्पश्ट जावंक ना। घरांत गांवठी सुणी पोसप्यांचेर सरकारान खर निर्बंध घालपाचो निर्णय घेतला। जे लोक पोशिल्ल्या गांवठी सुण्यांची पशुसंवर्धन खात्या कडेन नोंदणी करिनात आनी सुण्यांचे पेटे रस्त्यार सोडटात तांकां दंड दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला। रस्ता सुण्यांचो सर्वे करून तांचे संख्येचेर नियंत्रण दवरपा विशींचो आराखडो तयार करतले अशें पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां। उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी लेगीत ह्या विशीं आपली मतां मांडली। कोलवा दर्यादेगेवेली रेंव रस्त्यार आयिल्ल्यान ह्यान रस्त्यार येरादारी करपी लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरेच त्रास जातात। रेंव पुराय रस्त्यार पातळिल्ल्यान खासा करून दुचाकी चालक स्लीप जावन पडटात। सुमार 40,000 रुपया खर्च करून कोलवा पंचायतीन हो रस्तो एकदां नितळ केल्लो पळय। मात दर खेपे आमी नितळ करपाक शकना, ताका लागून पर्यटन खात्यान हो रस्तो नितळ करचो आनी हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी पंचायतीन केल्या। दोन 2016 वर्सापासून अनुसूचित जाती जमाती आणि हेर मागासवर्गीय उमेदवारां खातीर राखीव आशिल्ल्या सरकारी नोकऱ्यांमदल्या सुमार 4 लाखां परस चड पदां भरिल्ल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांणी दिली।
संसदेच्या अधिवेशनाच्या 26 दिसांत लोकसभेच्यो 20 आणि राज्यसभेच्यो 19 सेशनां जाली. हातूंत लोकसभेत आणि राज्यसभेत 4 आणि 3 विधेयकां संमत जाल्या. मात ह्या फावट विरोधकांनी घाल्ल्या बोवाळाक लागून दोनूय अधिवेशन आणि कामकाज जाय तशें जावंक नाशिल्ल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी दिली. दिल्ली विद्यापीठान आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण वांगडा 2026 वर्सा एका वर्साचो नवो पदव्युत्तर कोर्स सुरू करपाची मोख दवरल्या. ह्या नव्या प्रस्तावा विशीं 27 डिसेंबराक जावपी शिक्षणीक मंडळाच्या बसकेत चर्चा जातली अशें कळटा. दिल्ली सरकारान जारी केल्ल्या आदेशाप्रमाण आता देशाची राजधानी दिल्लीत फोगोट्यांचे उत्पादन, वापर आणि विक्रीचेर सासणाची बंदी घाल्ल्याचें कळटा. हातूंत ऑनलायन पद्दतीन लेगीत फोगोट्यांची विक्रीचेर बंदी घाल्या. त्या आदेशाक लागून दिल्लीत वाडिल्ल्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण येवपाची शक्यताय आसा. त्या भायर राजधानीत खंयच्याच पद्दतीच्या बांदकामांचेरूय बंदी घाल्ली आसा. तेरा, 14 आणि 15 डिसेंबराक टोकाटोरो इंडोर स्टेडियम नवी दिल्ली हांगा तिसरी ऑल इंडिया इंटर झोनल टुर्नामेंट आणि ऑल इंडिया सब ज्युनियर नॅशनल कराटे चॅम्पियनशीप उमेदीन जाली. ह्या चॅम्पियनशिपात गोंयच्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी करीत पदकां जिखली. अर्णव ओलीक कामतात भांगरा पदक फावो जालें जाल्यार अथर्व शिरोडकार फडतेक मेतीत भांगरा पदक फावो जालें. दक्ष साळगांवकाराक कामतात रुपया पदक जाल्यार विहान चोडणकर, रुद्र हळणकर, प्रतीक शिंदे, विराज नायक, युक्ता नागवेकरांका कुमेतीत कांस्य पदकां फावो जालीं. हे सगळे शक्य जाले थंय आमचे मार्गदर्शक सेन्से ओंकार घोटणे आणि सेन्से साई घोटणे तशेंच खासा करून टिकेजीची संघटनात्मक भावना आणि टिकेजीच्या दरेका वांगड्यांचे मार्गदर्शन आणि आदारा शिवाय ही मेडलां घेवप शक्य नासलें अशी प्रतिक्रिया पदकां फावो जाल्ल्या भुरग्यांनी दिली. लोकांनी पंचायतीचेर चुकीचे आरोप केल्यान धडे सावड्डेच्या रस्त्या संबंधी आमकां कसलेंच निवेदन दिल्लें ना अशें सावड्डे पंचायतीची सरपंच चिन्मयी नायक हिणें सांगलें. रस्त्या कुशीक वाडिल्लीं झाडां कातरपाचें काम तशेंच पंचायतीक येवपी फंडाचोय आमी सारको वापर करतात. देखून पंचायतीचेर चुकीचे आरोप करचे न्ही अशेंय सरपंच नायक हिणें सांगलें. धडे सावड्डे वाठारांत वाडपी अपघातांक लागून बुधवारा थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. तशेंच रस्तो रुंदीकरण आनी अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सुरक्षा उपाय येवजण काडपा विशीं पंचायती तशेंच PWDन दुर्लक्ष केल्ल्याचो आरोपूय थळाव्यांनी केल्लो.
पावसाळ्यातली सगळ्यात व्हडली एकुलती एक पॅरा ॲथलेटिक्स इव्हेंट 26 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबर 2025 मेरेन दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात आयोजित जातली। नवी दिल्लीत आयोजित जावपी ही ह्या सर्तीची 12वी आवृत्ती आसतली आणि आशियात चवथे फावट घडोवन हाडटले। युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस ही डिजिटल पेमेंटातली एक जागतिक क्रांती। या वर्सा नोव्हेंबर महिन्यात 21.55 कोटी ट्रान्झॅक्शनां जाल्या। आता UPI पेमेंटा वरवीं फ्रान्स, UAE तशेंच सिंगापूर देशांतूच पयशांची ट्रान्झॅक्शनां करपाक मेळटली। मजगतीं जनधन येवजण, आधार आनी मोबायल एकीकरणा वरवीं वंचितांक सशक्त करपाचेर भर दितात। हातूंत सुमार 54.19 कोटी वयर बँक खातीं उक्तीं जाल्यात, तर सुमार 2.4 लाख कोटी ठेवीदार आसात। जायत्या जाणांक पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर आणि मिनरल वॉटर घेवन पिवपाची संवय आसा। प्रवासा वेळार चड करून पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर आमी विकते घेतात। हें उदक शुद्ध आसा अशें आमी मानतात आनी हाका लागून आमकां कसलेंच लुकसाण जायना अशें दिसता। जायत्या गिरेस्तांच्या घरांनी हें उदक विकते घेवन पिवपा खातीर आनी रांदपा खातीर लेगीत वापरतात। भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान म्हणलां हें उदक आमकां धोक्याचें थारूंक शकता। FSSAIन पॅकेज ड्रिंकिंग वॉटर आनी मिनरल वॉटराचें वर्गीकरण चड धोकादायक आशिल्ल्याचें सांगलां। देखून आता हे उदक तपासप सक्तीचें जालां। तशेंच ह्या उदकाचें आनी ते उदक विकपी कंपनीचे ऑडिट जातले। तशेंच खंयच्याय कंपनीन परवानो वा नोंदणी मेळोवचे पयलीं ऑडिट करप गरजेचें आसा। तशेंच हे उत्पादकांनी आता FSSAI कडल्यान प्रमाणपत्र घेवचें पडटलें। त्याच वेळार थर्ड पार्टी अन्न सुरक्षा संस्थां कडल्यान वर्सुकी ऑडिटूय करचें पडटलें। तरणाट्यांमदीं संधिवाताच्या दुयेंतीन भयंकर वाड जाल्ली आसा। जायत्या जाणां खातीर ही चिंतेची बाब जावन आसा। आता संधिवाताचे दुयेंती फक्त जाणट्यां मदींच नसून तरणाट्यां मदीं लेगीत दिसून येवपाक लागल्यात। संधिवात दुयेंसांत संधी चड दुखप, सूज येवप सारखी लक्षणां दिसून येतात। तेन्ना बदलते जिणेशैलींत तरणाट्यांनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवप खूब गरजेचें थारता। रस्त्याची सुरक्षितताय वाडोवपा खातीर आनी हायवेचेर गस्त घटमूट करपा खातीर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान महामार्गांचेर राजमार्ग 7 नांवाची नवी मार्ग पेट्रोलिंग वाहनां स्थापन करपाची येवजण आंखल्या। ह्या वाहनांनी सुरक्षेची सगळी म्हत्वाची साधनां सज्ज आसात। ऑनबोर्ड AI व्हिडिओ एनालिटिक्स सज्ज कॅमेरा रस्त्यावयली फोंडकुलाय लेगीत वळखुपाक मजत करतले।